राज्यातल्या पर्यटन वाढी खातीर क्रूज टर्मिनलाक प्रोत्साहन दितले आणि ते खातीर केंद्र सरकारान काडिल्ल्या मदत मेळटली अशी आशा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान व्यक्त केल्या। मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय जहाज बंदर आणि उदका मार्ग आणि आयुष मंत्री सर्वानंद सोनेवाला हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केल्या। उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली। याविषयी आणि माहिती दिताना केंद्रीय जहाज बंदर जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सोनेवाला हांचे कडेन वेगवेगळ्या विशयांचेर जाल्ली चर्चा फायद्याची थारतली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटले। राज्यान जहाज बंदर आणि उदका मार्ग मंत्रालया कडेन संबंधित वेगवेगळी कामां सुरू आसात। हातूंतल्या सागर माला वरवीं येवपी कामांकूय प्रोत्साहन दिवन पणजी आणि वास्को हांगा क्रूज टर्मिनल उबारपा खातीर यत्न करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें।